ब्लड रिपोर्ट येयलो HIV पॉझिटिव्ह. जी बायल त्याच्या वांगडा फिजिकल रावली अफेअर केलो ती बायलेन ऑलरेडी खूप जाणांक फसयलो खंय. आपणाचे बायलेक प्रेग्नंट आतां थोड्या दिसांनी ती प्रेग्नंट जातले. आपणाचे बेबीकूय प्रॉब्लम, आपणाचे बायलेकूय आतां HIV जाला आसतलो. आजकाल तरणाट्यांक तुमकां खबर आसा न्हू सेक्स एडिक्शन आसता. आतां तेका तें एक टेन्शन जाला चुकोन आपणाचे मामींक बीन जाला काय. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? त्याच्या ग्रुपीन सगळी बरी आवडत मागता. आणि आयज जी तुमच्या वांगडा हांव घटना घेवन येयल्लो आसा दॅट इज सारकी डिस्गस्टिंग, थर्ड क्लास. अशी आयकपाकूय नाका आनी अशें कोणाक जावूय नाका खंयच्या दुश्मनांक पासून. ओके, सो म्हाका एक इंस्टाग्रामाचेर मेसेज येयली की अवी अशें अशें आहा, तुमकां स्क्रीनशॉट घालता बट आयच्या हेतून आमी त्या मनशाचें नांव डिस्क्लोज करूं शकना कित्याक तें मातशें क्रिटिकल आसा. जे कितें आहा पळय तें फुडें फुडें तुमकां कळटलें की तुमी खूद म्हणटली नांव नाका आसूं. ओके, सो जालें कितें जाणा तुमकां खरें सांगता, आयज कालचे भुरगे आसा, आमचे असले तरणाटे भुरगे आसा, हांव ओपनली उलयतां. हें जें हांव आयज तुमच्या वांगडा उलयतां जस्ट फॉर माय मस्तीखोर गोवन्स यूट्यूब फॅमिली खातीर उलयतां. ओके, ओपनली उलयतां. सो प्लीज जे कितें उलयता तें प्लीज अंडरस्टँड करा, तकलेंत धरा आनी डू नॉट रिपीट इट न्हू. केन्ना ट्राय पासून करूं नाका. जालें कितें, आयज काल ल्हान ल्हान भुरगे जे तरणाटे आसता 18, 19, 20, जाणट्यांक बसून थोड्यांक एक लत आसता, चोडू जाय. सेक्स एडिक्ट आसता लोक, एडिक्शन आसता, सेक्साचें एडिक्शन आसता. आनी हेतून लोक अशे अशे वस्तू करता. फॉर एग्जाम्पल तुमी न्यूली रिसंटली केसीस आयकलेले आसा, रेप केसीस, मॉलेस्टेशनाचे केसीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी हें आमच्या गोंयान वाडत आसा. ओके, बट आयज हांव कितें तुमकां सांगतलो दॅट इज नॉट रेप केस, दॅट इज नॉट मॉलेस्टेशन केस. समथींग डिफरंट वीच कोणाक जावं नजो. त्या कडेन मागता कोणाक जावं नजो न्हू. जालें कितें, म्हाका एक कॉल येयलो, मेसेज येयली. हांवें मागीर तेजे कडेन उलयलो. टूक मी 3-4 hours आनी तो म्हाका सांगून सगळें तेणें सांगलें. ओके, सगळें सांगलें म्हाका, सगळें A to Z सांगलें, A to Z. Back in 2015 this particular person got married to a beautiful girl. ओके, एका हिंदू चेडवा कडेन लग्न जालो आनी तो भुरगो क्रिस्तांव. ओके, बट तेजी व्हडली फॅमिली आसा, बापूय क्रिस्तांव, मामी हिंदू, आनी तो जालोय तसो क्रिस्तांव आनी जालो हिंदू कडेन कागाळ, जावं लव मॅरेज. तांकां जाय आसल्यो बेबी, म्हणजे तेजे बायलेक जाय आसले धाकटुले बेबी. बट कितें आहा, फायनान्शियली नॉट स्ट्रॉंग. आनी तो कितें भायर कामाक बीन नासलो, गोंयानूच कंडक्टर आसलो न्हू. कंडक्टर आसलो गोंयानूच, अर्निंग ना, कांय ना. आनी तुमकां खबर आसा लोन हे ते आयज काल चल्लेले आसता. कोरोनाच्या टायमार लोन घेतलेलो आसता लोकांनी, सो तो भरपाक लोक मेहनत करता. जालें 2019 साल येयलो. 2019 साल येयलो आनी जो म्हाका जे कोणी कॉन्टॅक्ट केला तो भुरगो, तेजे अफेअर चालू जालें एका बायले वांगडा न्हू. आनी ती बायल आनीक कोणाची बायल आसली. आनी तेज्या वांगडा फिजिकल जालो बॅक इन 2019 टील 2020, 21, 22, 23, 24, 2024. ओके, आनी अशें आसलें की तो म्हाका सांगता की ती जी बायल आसा, म्हणजे ती कोणा वांगडा तो फिजिकली हितून आसलो, रिलेशनान आसलो, ती बायलेचे आनी खूब जाणांच्या वांगडा अफेअर आसले. बट शी इज ब्युटिफूल आनी तेका खंय तेज्या वांगडा एडिक्शन जाल्लेलें. आयज काल तरणाट्यांक तुमकां खबर आसा न्हू सेक्स एडिक्शन आसता, फिजिकल जावपाचें एडिक्शन आसता. आनी ते आपणाची खास भागोवपा खातीर नाक्काच जाल्ले फालतूपणां करतात, नाक्काच जाल्ले फालतूपणां. सो तो म्हणटा आपूण तेतूंतलो एक भुरगो, म्हणटा आपणाक म्हणटा अशें एडिक्शन जालें की आपूण तेका एडिक्ट जालो म्हणटा. आनी आपणाक खबर आसलें ते आनी कोणा वांगडा आसले हे ते तरी एडिक्ट जाले. ओके, आनी
अशें करून करून एक दीस ताका बरे जॉब लागले. ओके, हांव खंय लागले तें बीन सांगिना कित्याक तेजी एक पर्सनल लायफ आसा आपणाची लायफ. ताका तेजी एक बरें काम जॉब लागले ताका. ओके, जॉब लागले बरो जोडूंक लागलो आनी फायनली दे डिसायडेड टू हॅव अ बेबी. तेंच्यांनी फायनली चिंतलें की ह्या वर्सा 2026 सालान तेंच्यांनी चिंतलें की फायनली अभी एक मिनट रहा. हाँ. एक सो जोक्स अपार्ट गायज, आमकां थंडी जाल्लेली आसा आनी येस काय आसलो ताका जॉब लागले बरें, फायनान्शियली बरो स्ट्रॉंग जालो, जे पयशे सगळे बरे आहा, सगळे लोन सगळे काबार जाले आनी तेणी चिंतलें की लेट्स हॅव अ बेबी न्हू. हय 2026 जानेवारीन त्या भुरग्याच्या बर्थडे दिसा तेंच्यांनी डिसायड केलें लेट्स हॅव अ बेबी म्हणून. आनी अशें करून जानेवारी फेब्रुवारी काबार जालो आनी ते फायनली नो तेंच्यांनी डिसायड केलाच आतां भुरगे आमकां जाय म्हणून. सारकें न्हू. सारकें. सगळ्या तेंच्यांनी कन्फर्म केलें की बाबा वील हॅव अ बेबी. बट देर इज अ बीग ट्विस्ट इन हीज लायफ, बीग ट्विस्ट इन हीज लायफ. तेज्या लायफाचो ट्विस्ट हांव तुमकां सांगीत न्हू तुमचे हात कडकडटले, म्हाजे खूब कडकडले. हांवें म्हटलें हेजे फुडें लायफूच ना. कितें म्हणटा, हय हेजे फुडें लायफूच ना. सो जालें कितें, त्या भुरग्याचो मदींच ताका घुंवळ येयली. म्हणजे जो भुरगो आसलो म्हाका कोणी कॉन्टेक्ट केला, ताका खंय कामार खंय घुंवळ येयली आनी तो जमनीर पडलो. जमनीर पडलो म्हणजे ताका 2 दीस पयलीं जोर आहलो, थंडी आहली न्हू गो 2 दीस पयलीं. तो कामाक वयतालो टॅबलेटी बीन घेवन, घुंवळ येवन जमनीर पडलो आनी हॉस्पिटलान गेलो. हॉस्पिटलान ताका डॉक्टरान सांगलें तुका जोर कितले दीस जाता. 2-3 दीस जाले डॉक्टर म्हणटा तो. जोर येता वयता येता. ताका ब्लड टेस्ट करूंक लायले. ब्लड टेस्ट केलो, ब्लड टेस्टाचो रिपोर्ट हाडूंक गेलो. रिपोर्ट हाडूंक गेलो जाल्यार HIV पॉझिटिव्ह. ब्लड रिपोर्ट येयलो HIV पॉझिटिव्ह एड्स. तुमकां खबर आसा HIV एड्स कसो जाता पळय तो. HIV एड्स असो जाता जेन्ना फुडलो मनीस इन्फेक्टेड आसता आनी ते इन्फेक्टेड मनशा वांगडा तुमी रिलेशन दवरता आनी विदावट एनी प्रोटेक्शन ऑर एनी अदर कायंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग. म्हणजे तेजे आनी तुजे ब्लड कॉन्टेक्टान येयत, तेजो घावो तुज्या गाया वांगडा कॉन्टेक्टान येयत जावं तशें HIV एड्स जाता. एज पर वॉट आय नो अबावट इट, ताका HIV एड्स. रिपोर्ट घेतलो तो आनी थंयच शॉक जालो. कितें करूं कितें करूं कितें करूं आतां. काय बरें आपणाक जॉब लागलेले, काय बरें आपणाचें हॅपी फॅमिली जावपाचें आसा, भुरगें जावपाचें आसा आनी मेन म्हणटा तें आपूण आतां फिजिकली हें जालो, भुरगें आपणाचे बायलेक प्रेग्नंट. आतां थोड्या दिसांनी ती प्रेग्नंट जातले. आपणाचे बेबीकूय प्रॉब्लम, आपणाचे बायलेकूय आतां HIV जाला आसतलो आनी बायलेचो जो भाव आसा, तेजे कोणाची तेजी बायल आसा, तेज्या बायलेचे भाव खंय सारके डेंजर. ताका 3 भाव आसा, सारके डेंजर, सारके म्हणजे सामके हेवी सारके डेंजर. फाटीं फुडें पळोवपी न्हू, क्रिमिनल केसीस बीन आहा तेंचेर, सारके डेंजर भुरगे. आनी आतां तो इतलो भियाला, इतलो टेन्शनान आहा, तेणी खूद आपणाचे बायलेक सांगूंक ना की तो HIV पॉझिटिव्ह आसा. बायलेक सांगतलो, बायल सांगतली फॅमिलीक घरान प्रॉब्लम आहा, हें तें 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 कितें करूं कितें नाका. तो म्हाका म्हणटा डॉक्टर आसा जे जाग्यार आमी हें करूं शकता, कितें शकता. हांवें म्हटलें हांव हेजे बद्दल कांयच तुका सांगूं शकना न्हू. हय जी बायल तेज्या वांगडा जी फिजिकल रावली, अफेअर केलो, ती बायलेन ऑलरेडी खूब जाणांक फसयलो खंय. तेणी इन्फॉर्मेशन काडलें ऑलमोस्ट तेणी 3-4 जाणांक आनीक असोच HIVचो हें दिल्लो आसा, दुयेंस दिल्लो आसा. सो गायज तुमकां एक सांगता, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तुमकां गजाल सांगता, HIV केन्नाच न्हू, HIV कोणाक आसता पळय तेज्या वांगडा बसोन जेयले, तेज्या वांगडा उलयलो, तेज्या वांगडा टायम स्पेंड केलो, तेज्या वांगडा बरे मुमेंट शेअर केल्यार जायना. गलत फॅमिलीन रावनाका. वी हॅव टू ट्रीट सच कायंड ऑफ पीपल इन अ गूड वे. तांकां पयलीं टेन्शन आसता. दे नो वन डे वी हॅव टू लीव दीस वर्ल्ड. ह्या एका वर्सान आमकां लायफ सोडूंकूच जाय खंयच्या तरी दिसा आनी ते टेन्शनांनी आसता. बट तेंच्या वांगडा जेयलो, तेंच्या वांगडा उठलो जाल्यार कांय त्रास जायना. सो प्लीज अंडरस्टँड करा हें.
ओके. थोड्यांची गलत फॅमी आसता. आतां हेणी ब्लड टेस्ट केलो, ब्लड टेस्ट ताका गावलो की HIV पॉझिटिव्ह, आनी तेजी लायफ काबार. दोनदा अशें चिंतलें खंय तेणी आपूण वचून सुसायड करचो, आनी सुसायड करपाक खंय तो गेलो बिचार, आनी भुरग्याचे आनी बायलेचे आनी सगळे फॅमिलीचे आनी आपणाच्या आवयचे चिंतून परत रिटर्न येयलो. आनी रिटर्न येयलो खंय तेणी एका डॉक्टराक मेळ्ळो. डॉक्टर आपणाक अशें HIV आसा, आपूण कितें करूं. डॉक्टरान ताका टॅबलेटी दिली. ओके. आतां ही जी गजाल जाल्या ताका पॉझिटिव्ह आहा म्हणून कळ्ळ्यार आतां जाले हो खंयचो म्हयनो चल्ला, एप्रील. कमीत ते कमी 1.5 म्हयनो जालो. 1.5 म्हयनो तो खूद आपणाचे ट्रिटमेंट करता. बट आपणाच्या फॅमिलीक जे बायल आसा, बायले वांगडा तुवें फिजिकली रावलो न्हू, तूं बायलेक आतां वच आनी तेजो ट्रिटमेंट कर. वच आनी तेजे बाबा ब्लड टेस्ट कर, तेजें कितें आहा तें ताका ट्रिटमेंट कर, नाल्यार तेजी लायफ एंड जातली. ताका मेडिकल हें मेळना जाल्यार. तेज्या पोटांत बेबी आसता, प्रेग्नंट आसतले ते. परस तुमी तर प्रेग्नंट आतां ते भुरग्याचें तुमी चिंतला जाल्यार फुडें त्या भुरग्याचो फ्युचर कितें? सो तें चिंतून ताका टेन्शन आनी तेणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो, ब्रो प्लीज इफ यू आर एबल टू डू प्लीज हेल्प मी. आपूण कितें करूं? आनी ही जी मॅसेज आपूण तुमकां दिता ती तूं सगळ्यांक शेअर कर की तें आपूण केला ती मिस्टेक आनीक कोणी करचें न्हू म्हणून. आनीक कोणा वांगडा ही चूक जावंक जायना म्हणून, अशें करूंक जायना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयलो की तूं ही व्हिडिओ घाल अभी. हातूंत तुमी सोमेस्त गोंयकारांक सांगा की आपणाचे बायलेक, आपणाच्या गर्लफ्रेंडाक सोडून केन्नाच कोणा वांगडा फिजिकल अफेअर दवरूं नाका. लायफ केन्नाच कितें जायत तें नेम ना. आनी हें जें हांवें आयकलें, हांव खूब पयलीं शॉक जालो. हांवें म्हटलें कितें चल्लां आमच्या गोंयांत, कितें चल्लां. दुसरी एक गजाल मेन म्हणटा पळय ते, तो म्हणटा कितें, एकदां आपणाचो म्हणटा खंय तरी एक्सिडंट जालो खंय थोडे दीस पयलीं. आनी एक्सिडंट म्हणजे आपूण बायक घेवन पडलो, सेल्फ एक्सिडेंट, आनी ताका खंय खूब रगत येयलें खंय. आनी ते म्हणटा तो घरा कडेन येयले का आपणाची आवय म्हणजे तेची मामी आसा पळय, मामीन म्हणटा तो आपणाच्या हातीन घासून बरो हें करून ताका खंय वोकात लायिल्लें. आतां ताका तें एक टेन्शन जालां, चुकोन आपणाचे मामीक बीन जाला काय. एक्चुली तशें जावपाक चान्सीस ना. ब्लड टू ब्लड कनेक्शन आसूंक जाय, ब्लड टू ब्लड कॉन्टॅक्ट जायत जाल्यारूच जाता तें. बट स्टील एक आसता न्हू दुबाव कसो की आपणाच्या मामीन हात लायिल्लो आपणाक, जाला काय. सो तो त्या टेन्शनान म्हाका फोनार सांगतालो की आय वील गो एंड आय वील डाय. म्हणजे आपूण सुसायड करूंक कशें दिसता, आपणाक खूब त्रास जाता, आपूण कितें करूं, आपूण भितरल्या भितर मरता, आपणाक बायले कडेन उलोवंक कशें दिसता, पण आपणा कडेन गट्स ना. आनी तो म्हाका सांगी की आपणाक आपणाच्या बायलेचो खूब भंय दिसता म्हणून, कित्याक शी इज व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी तेजी फॅमिली सारकी डेंजर. मेन म्हणटा जी हेंचें रिलेशनूच जालां तशें की ती पळोवन लग्न जाल्ली, काजार जाल्ली पळोवन. कित्याक हिंदू आनी क्रिस्तांव फॅमिली एकदां प्रॉब्लम आसता. सो ती तशी जाल्ली. आनी तेजो भाव जे तेजी बायल आहा, तेजे भाव हेका बरें करिनात. म्हणजे तो आपणाच्या भयणीक तूं पळोवन घेवन गेला तशें. आनी हें आतां कळत की फोंडान घातला जाल्यार गॉन आनी सांगूच नाका. ओके. तो म्हणटा आपूण कोणा वांगडा फिजिकल जालो खंयच्या बायले वांगडा, आपणाक कोणी सांगला खंय तेणें अशेंच 2-3 जाणांक फोंडान घातला म्हणून, म्हणजे तेज्या क्लोज फ्रेंडान. आतां हांवें हेका म्हटलें तूं अशें दुसऱ्याचेर बोट दाखोवं शकना, कित्याक तूं खूद चुकीन आसा. तुजी बायल आसतना, तुजी फॅमिली आसतना तूं दुसऱ्या कडेन गेलयत कित्याक? पयली गजाल तूं दुसऱ्या कडेन गेलय कित्याक? तुका कितें गरज हांगांतल्यान थंयसरल्यान थंय वयपाक, सारकें न्हू? कितें म्हणटा आतां ही जें हांवें भुरग्याचें तुमकां सांगलां, हें हांव तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदतां. बिहायंड एवरी ब्युटिफूल पर्सन, एवरी स्वीट टॉकिंग पर्सन, तेज्या फाटल्यान कितें तरी हिस्ट्री, जॉग्रफी आसता. आनी जे आमचे भुरगे तरणाटे चेडे आसा, चेडवां आसा, दोगांयकूच तुमकां सांगता, तुमकां न्हू बरो दिसलो चेडो, बरें दिसलें चेडूं, आवय बरें हॉट दिसता मरे तें, म्हाका तें जाय. आनी मागीर ते फाटीं फुडें पळयनासतना
मोह मायान फसले आनी मागीर हे रिजल्ट लायफ पिड्यार गेली पळय त्या भुरग्यान. हांव तुमकां तेजें नांव सांगूं शकना, तो खंयचो तें सांगूं शकना कित्याक तेजी एक पर्सनल लायफ आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तेणें म्हाका सांगलां की आपूण पर्सनली व्लॉग पळयतलो आनी तेजेर तुमचे सगळ्यांचे सजेशन घेतलो. प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता गायज, प्लीज ढेर सारे कॉमेंट करात ह्या व्हिडिओचेर आनी तेणी आपणाच्या फॅमिलीक सांगचें अशें म्हाका दिसता. तुमी ताका सांगात तेणी आपणाच्या फॅमिलीक सांगची ही गजाल, ऑर एल्स इट वील बी लेट. कोणी ताका कितें मेडिसीन सजेस्ट करूंक सोदता जावं कसलेंय कितें सजेस्ट करूंक सोदता जाल्यार प्लीज सजेस्ट करा. कित्याक थोडे भुरगे आसता बरे शिकलेले आसता थोड्यांक नॉलेज आसता, जशी अंकिताक नॉलेज आसा बारीक बारीक मेडिकल्स हितून जडी बुटीज कितें म्हणटात तेका ते झाडां पालांची, तशें थोड्यांक खूब जाणांक आसता. सो प्लीज कोणाक खबर आसा जाल्यार कॉमेंट करा आनी हेका प्लीज सांगा की आपणाच्या फॅमिलीक सांग म्हणून. तो म्हणटा आपणाक सांगपाक जायना. आपण म्हणटा फॅमिलीक सांगच्या जाग्यार वचून खंय जीव दिल्लो बरो म्हणटा, दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. ओके, HIV आसलेले खूब वर्सां जगता पासून 7, 8, 9, 10 वर्सां पासून जगलेले आसा खूब जाण. इवन क्युअर पासून जाल्लो आसा एक सर्टन तुमी तर बेगीन ट्रीट करीत जाल्यार तो क्युअरूय जाता. ओके, म्हाका तो म्हणटालो की ब्रो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू हेल्प मी, तू प्लीज आपणाच्या बायल्या वांगडा 2 मिनटां उलय, आपूण तुका व्हिडिओ कॉल करता. हांवें म्हटलें विल सी, आमी पळोवया चिंतया, तूं सांग तुजे प्रॉब्लम्स तूं पयलीं तुज्या फॅमिली वांगडा शेअर करूंक जाय. म्हाज्या वांगडा हांव एक भायलो मनीस, हांव आनी अंकितान ते बायलेक धरता आनी ऑकवर्ड मुमेंट म्हाका ताका सांगचें पडटा की तुजो घोव HIV पॉझिटीव आसा जाल्यार कितले ते बायलेचेर कितले त्रास जावपाचे. म्हाका जाल्यार हांगा सांगपाक खूब वायट दिसता, ताका कितें जावचें. हांवें म्हटलें तूं टायम स्पेंड कर आनी ताका सांग. तो म्हणटा आपणा कडेन जावचें ना. सो गायज तुमी प्लीज कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. सो ते कॉमेंट तरी वाचून तो मोटिवेटूय म्हणू शकना, कितें म्हणून जे घड काळीज आहा ते मोव करून आपणाच्या बायलेक सांगचें, आपणाची चूक एक्सप्लेन करची. आनी फोंडान तर घातलायत तुवें बायलेक तुज्या, आतां तुका फुडें फ्युचर कितें आहा तो तुवें पळोवपाचो. मेन म्हणटा ते तुमी बेबी प्लॅन केला, जानेवारीनसून तुमी बेबी प्लॅन करता. आतां फेब्रुवारी, मार्च, आतां एप्रील जायत येयलो. ओके, आतां एप्रील जायत येयलो, अचानक तुमकां एकशी न्यूज गावली की बाबा आपणाची बायल प्रेग्नंट आहा जाल्यार इट वील बी अ बीग इशू फुडें भुरग्याक. आय डोंट नो ताका कितें मेडिकल आसता दिसता, मेडिसीन आसता की HIV कोणाक जाता आनी तेच्या पोटान तर बेबी आसा जाल्यार ताका कसलें तरी मेडिसीन मेळटा खंय की ताका जावंक जायना म्हणून. हांवें आयकलां, आय डोंट नो, आय मायट बी समवेअर रॉंग, आय मायट बी समवेअर रायट, बट हांव रायट रॉंग आहा म्हाका मातशें करेक्ट करा कॉमेंट सेक्शनान. ओके, आनी जे भुरगे तुमी तरणाटे जे कॉलेजीक वयता, खंय कामाक वयता, जॉबाक वयता, 21, 22, 23, 24, 30 वर्साचे भुरगे मेरेन खंयचेय वर्साचे तुमी असल्या नाका जाल्ल्या हितून पडो नाका. तुमी कोणाचेर भरोसा करता, गेट मॅरी विथ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, लायफ सुरवात करा. बट खंयचे चेडूं बरें दिसलें, खंयचो चेडो बरो दिसलो म्हणून तेज्या वांगडा गेले, तेज्या वांगडा फिजिकल रावले आनी तेजे कडेन कितें आहा, तेज्या आंगान कसलें दुयेंस आहा तें तुमकां खबर ना. आतां म्हाका कितें कितें आहा तुमकां खबर आसा ना, तुमकां कोणाक कितें कितें आहा म्हाका खबर आसा ना. सो प्लीज हितून मातशें अलर्ट रावा आनी येस, तुमचे कॉमेंट्स सांगा म्हाका कशें कितें आहा तें सजेशन. आय विल लव टू स्पीक टू हीज वायफ. हांव उलयता जाय जाल्यार आनी तुमकां सांगता फुडल्या ब्लॉगान उलोवंक की नाका तें तुमी सांगा म्हाका. हांवें उलयल्यार सारकें जातलें की ना जातलें तें तुमी म्हाका कॉमेंट करून सांगा न्हू. आनी येस गायज, हो व्हिडिओ तुमकां इंट्रस्टींग लागला, हो व्हिडिओ तुमकां इन्फॉर्मेटीव लागला जाल्यार प्लीज म्हाका सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन. तुमी कॉमेंट करून म्हाका सांगा आनी तुमी त्या भुरग्याकूय सजेस्ट करा की अमक्या जाग्यार वच, जावं अशें कर तशें कर. अकॉर्डिंग टू यू गायज तुमकां कितें सारकें लागता पळय तें